भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची रुटीन मिटींग जी जाता 3 मिटींग आयज आशिल्ली. पार्टी अध्यक्ष आनी हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम, एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा, सरकारी कार्यक्रम करता. वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबरा दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. 7 नोव्हेंबरा दीस पुराय गोंयभर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतले. शाळांनी, तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बिग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बींग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज द इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. सो दॅट ताजेर सगळी चर्चा कशें जातले ताजेर सुरू जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स ताजे तेन्ना 14-13 तारखेर इलेक्शन लागला. सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें जाता. आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता. पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचें अनावरण. त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हें आयच्या कोर मिटिंगेंत जालें.